तांच्यांनी जे एडवायस केला, सजेशन्स केला, आमचे AG आणि इनचार्ज CS आज आशिल्ले हांवें घेवन म्हणजे तांच्या कडेन हँडओवर केला. सो इन फ्युचर आमकां गोंयच्या लोकांची जमीन लाखांनी स्क्वेअर मिटर भायल्या भायर जे तिसरेच मनीस विकताले, इवन दो नो मॅन लँड, गव्हर्मेंट लँड रिकॉर्ड रेडी करून हे स्कॅम तशें पळोवंक वचत जाल्यार गेली 15-20 वर्सां चालू आसले. ते खंय तरी ब्रेक केले. आतां हेजेर केसीस चार्जशीट जावप आनी हेचे सगळे प्रोसेस जो आसा पळय सुरू जातलो. म्हणजे आनीकूय खूब लँड जर हे करिना जाल्यार विकली वयतली असली. खूब मोठ्या प्रमाणात विकतले असले. जे स्कॅम मास्टर्स आसात 7 जाण, म्हाका नांवां घेवपाची ना, म्हणजे तांकां खुबशे फावटी अरेस्ट केले, भितर उडयले. थोडेशे आमची वेगवेगळी डिपार्टमेंटल आतां तेंचेर सगळ्यांचेर इन्क्वायरी जावपाक सुरवात जातली इन डिटेलान. ही हॅड गिवन अ सजेशन्स कोण कोण हितूर आसा, कितें आसा तें ती हातूंतल्यान कोणूच सुटचो ना. दीस इज अ ग्रेट अचिवमेंट इन माय टेन्युअर ऑफ एज अ चीफ मिनिस्टर. आय फील प्राऊड बींग, म्हणजे हांवें लँडच्या बाबतींत वेगवेगळे सातत्यात रिफॉर्म केल्या. एग्रीकल्चर लँडाच्या बाबतींत रिफॉर्म केला. सातत्यात गोंयची लँड जमीन हांव मुख्यमंत्री आसतना तरी अशा पद्दतीन ह्यो जमनी ज्यो आसा त्यो वाया वचपाक दिवचो ना. हो म्हजो मेन